बेरेस्तार 10 ऑक्टोबर मुखेल फोड कित्याक मागतात ती घेतात, सोदतात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां ते उगडटले. नियाळाक आदार भुरगीं आपणाक कितें व्हडलें मागूंक जाय जाल्यार आपल्या बापाय कडेन वेतात आनी मागतात. मागीर तांकां तें जरूर फावो जाता. थोडीं जबरदस्तीन मागतात, आपलो कायदो जाल्ल्या भाशेन. दुसरीं भिवन भिवन मागतात, जाल्यार आनीक थोडीं विस्वास धरून खालती जावन आपल्या बापायशी वेतात. तेच भाशेन आमचो रोचणार बापूय, आमी ताचे कडेन येवन कितें तरी मागतले हांव गाय म्हूण आमची वाट पळयत आसता. पूण आमी आमच्या स्वर्गीच्या बापाय लागीं मागचे बदला आमच्या जानवेन आमकां कितें जाय तें मेळून घेवपाचो प्रयत्न करता. जावं त्यो सरळ वो वांकड्यो वाटो आपणावन आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक सांगता, मागात आनी देव तुमकां दितलो, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात ती घेतात, सोदतात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. देखून आमी आमचे सगळ्या भावार्थान आनी विस्वासान आमच्या एकल्याच देवा बापा कडेन आमकां कितें जाय तें मागची गरज, आनी आमी जें कितें मागलां तें आमकां जरूर मेळटलें म्हूण खात्रेन ताची वाट पळोवन रावप म्हजो थाराव. आमी दर दिसाक बापा तुज्या दारार मारून आमच्या गरजांत तुका विस्वासान उलो मारूंक वावुरतलीं.